Hello, check.
संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्ती मनान खात्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकून काशेता जिनियेते पालच्या कृपा मागता जिविताच्या उड्या करता सस्निक जिवीत दिवन परता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटून बापा मंदिरान जमल्या भक्तीन मनान खात्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. मिसाचे इरादे यापरी आसात. अर्गामिस दितात सेनिता वेगस आणि पॉल मोंतेरो ॲशल मोंतेरोच्या जल्मा दिसा अँथनी फ्रान्सिस जॅस्मिन डिसोजा एडवर्ड ग्रेटा पिंटो आणि कुटुंब रिचर्ड स्टेनेल्ला डी अल्मेडा बर्थडे जल्मा दिसाच्या संदर्भा फादर पॉल डिसोजा रिचर्ड आणि ऑल्विन बॅप्टिस्ट आणि शीला यांच्या इराद्या पसोतो जोवेल वॉस याच्या इराद्या पसोतो फादर जेरोम रेगोच्या आत्म्याक फ्रान्सिस आणि जुलिया मचादो लुईस डिसोजाच्या आत्म्याक जुलियाना डिसोजा फेलिक्स फेर्नांडिस याच्या आत्म्याक मॉली सल्टाना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. जेजू ख्रिस्त ते मोगाच्या भवन आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान आता आम्ही फवते भरी पेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया आणि खालत्या काळजान संगत आम्ही म्हणया हांव पातके सर पदवीदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वाईटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकुळट कर, सोनिया काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, ख्रिस्ता काकुळट कर, सोनिया काकुळट कर, सोनिया काकुळट कर. प्रार्थया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोव कर्ण पातक्यांची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कनवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजानात रेगून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जोबाच्या पुस्तकांतले वाचप. एका दिसा देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयिल्ले तेन्ना सैतानय तांचे मदें आसलो. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें,
खंय तावन आयिल्लोय सैतानान सर्वेस्परा जाप दिन म्हणलें हांव संवसारांत बोवांडो मारून आयलो सर्वेस्परान ताका विचारलें तुवें म्हज्या सेवका जोबाक लक्ष दिली निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस जो देवाक भियोन चलता आनी वायटाक पाट करता संवसारांत ताजे सारको दुसरो कोणूच ना सैतानान सर्वेस्पराक म्हणलें जोब बेश्टोच देवाक भियोन चलता ताचे भोंवती ताच्या घरदारा भोंवती आनी ताच्या सर्वस्वा भोंवती तुवें एक वय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय ताणें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत बरोवन गेल्यात पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वा ना पळय सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें ताजे कडेन आसा तें सगळें तुजें आदीन आसा पूण ताका मात्र हात लायनाका उपरांत सैतान सर्वेस्परा मुकलो गेलो एका दिसा जोबाचे पूत आनी ताचो दुवो आपल्या मालगड्या बाबाच्या घरा जेवतालीं आनी दाका सोरो पियेतालीं तेन्ना एक दूत जोबाशी आयलो आनी ताणें म्हणलें बायलांक जोताक बांदले आनी गाडवान तांचे बगलेक सरतालीं तेन्ना सभेयांनी तांचे दाट घाली आनी ते ताका व्हरून गेले तांणी सेवकांक तलवारेन जिवेशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें आकाशांत देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बोकऱ्यांक आनी ताच्या गोवळ्यांक लासन उडयलें हांव एकलो मात्र तुका ही बरी खबर दिवंक वांचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें कालदी 3 दळांनी आयले आनी तांणी खरी स्वाधीन करून व्हेली तांच्या राखण्याक ताणें तलवारीन जिवेशी मारलें आनी हांव एकलो मात्र तुका ही बरी खबर दिवंक वांचून उरलो तो आनीकय उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हणलें तुजे पूत आनी तुजो दुवो आपल्या मालगड्या बाबाच्या घरा जेवतालीं आनी दाका सोरो पियेतालीं तेन्ना अवचित अरण्यांतलें एक वादळ आयलें आनी ते घराच्या चारी कोनशाचेर मारलें घर त्या तरणाट्यांचेर पडलें आनी ती मेली हांव एकलो मात्र ही खबर दिवंक वांचून उरलो तेन्ना जोब उठलो ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले तो धरणीकसर पडलो आनी ताणें म्हणलें विणगो हांव म्हजे आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो विणगो हांव परतून वेतालो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाता करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजी उतरां चीत दिवन आयक म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजी उतरां चीत दिवन आयक कान दी सर्वेस्परा नितिवंताच्या उल्याक चीत दिवन आयक हांव मारता ती बोब उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक म्हज्या वंटाचेर ना कसलेंच कपट म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजी उतरां चीत दिवन आयक तुजे तावन येवन म्हज्या न्यायाचे तीर्प तुज्याच दोळ्या मुखार उक्ते जावन सत न्हीत जाय जाल्यार म्हज्या काळजाचे सोदना कर रातीचे पर्यान ताची तपासणी करूंक ये सूक्ष्मायेन म्हजी परीक्षा कर म्हजे थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजी उतरां चीत दिवन आयक आबळे हांव तुका उलो मारतां तूं म्हाका जाप दी देवा म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक दाखय तुजी विचित्र कार्यां दुस्मानातां पळोवन तुजो आसरो सोदतेल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळटलय म्हाका कान दी सर्वेस्परा म्हजी उतरां चीत दिवन आयक मनशा पोतू हेरांची सेवा साकरी करूंक
आणि आपलो जीव समेस्तांचे सडवणे पासो दिवंक आयला. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसो, तुमचे सोवे असो. सांलू कपूर मने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. एक पावटी आपणा पैकी कोण वडू या विशांत शिसामध्ये एक तर्क उठले. तांच्या मोतींत कसल्यो आलोचना गुंतात ते जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयले आनी ताका आपणा चडशी उबें करून तांचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता, म्हाका घेता तो म्हाका पाटयल्या घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमानो तोसू सक्तम प्रास व्हरतो. आनी जुवामनो जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देवसार धांवडायलेल्या एकल्याक आमी देखलो. तो आमच्या मेळांतलो न्ही, देखून आमी ताका आडवरलें. जेजून तांकां सांगलें, ताका आडवर नाकात, कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्ही तो तुमचे पक्षेचो. देवाचे वतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोमोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 1 वळ 6 20 आनी 2 पर्यंत. आनी ह्या पुस्तकांतावन आनी ह्या अध्यायातावन आज पवित्र सभा आमी सोंसच्या कश्टांक आनी वरांक एक नवी दिशा दिवंक आनी एक नवो अर्थ दिवंक आपोवन दिता. एक प्रामाणीक मनीस कश्टताना आमच्या मोतीन तेंची सवालां साबार. ह्या माणिस्ता कित्याक कश्ट, ह्या माणिस्तान करच्या बऱ्या करण्याक कित्याक अन्याय, पेल्यांच्या विशयांत बरेंच आशिल्ल्याक कित्याक अनवरां म्हणली सवालां आमकां परतून परतून दोसतात. पूण ह्या सवालांक एक निर्दिश्ट जबाब दिवंक आमकां बारीस कश्ट. जर तर पोरण्या सोल्यांतल्या त्या सुरविल्ल्या 5 पुस्तकांनी वा मागीर येवच्या त्या जानवायच्या पुस्तकांत, चरित्र दिवच्या पुस्तकांत वा किर्तनांत एक उखलून दिसचो अंश जावन आसा, बॅड इज पनिश्ड, गुड आर रिवॉर्डेड. म्हणजे बऱ्या करण्याक इनाम, पाड करण्याक शिक्षा. पूण जोबाच्या जिवितांत हें उलटेंच दिसता. कितें? एक प्रामाणीक मनीस, निर्दोशी मनीस कश्ट ते आसा. आनी हेंच आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता. एक प्रामाणीक मनीस जावन नासलो, निर्दोशी तो जावन नासलो, तरी पूण तो कश्टता. पूण आमकां सवाल, कित्याक कश्ट? हाका एक निर्दिश्ट जाप आमकां दिवंक जायना. कित्याक इजया प्रवादी म्हणटा, देवाचो वाटो आमचो वाटो न्ही, देवाची चिंतना आमची चिंतना न्ही. जर आमी आमच्या पातकां वरवीं थोडे फावटी कश्टता जावं पुरो, पूण साबार फावटी आमी कश्ट ना जाल्यार ताका एक निर्दिश्ट जबाब आमकां मेळना. तर जोबाच्या जिवितांत आमी कितें शिकोवंक जाय? एकच, आमी कश्टांच्या त्या अर्येका पिडेशिडेंत आमी देवाचो हात पळोवंक, देवाची खुशी पळोवंक आनी त्या खुशेंत वा आमच्या भावार्थांत आमी तिरासन सांबाळूंक. वय मोगाच्यानो, जेन्ना जोबाच्या जिवितांत अनवरा वयर अनवरा आमी वाचपांत आयकलें, आनेकलो आयलो आनी कितें अनवर म्हणलो, आनेकलो आयलो तेजी जोबाच्यो दियो सोरल्यो म्हणलो, आनी कितें गी आनी कितें गी. पूण जोबाची प्रतिक्रिया कितें जावन आसली? तो उठलो आनी देवाक अर्सूंक लागलो. देवान दिल्लें देवान वेलें, अर्सिलें जावं देवाचें नांव. मोगाच्यानो, साबार तेंपां तावन आमच्या गांवांत, आमच्या संवसारांत हें कोरोना पॅन्डेमीक आयलां. आमकां हें साबार सवालां आयल्यां जावं पुरो. आमकां कित्याक ही पिडा? आमच्या संवसाराक कित्याक ही पिडा? आमकां निर्दिश्ट जबाब मेळची ना. पूण आमचो मनोभाव कितें जावन आसिजे? जोबाबेरी देवान दिलें देवान वेलें, अर्सिलें जावं ताचें नांव. ह्यो आलोचनो, ह्यो मनोभाव आमच्या जिवितांत रुता करूंक तो सुदेव आमकां आशिर्वादन बरूं. आमेन.
मोगाची भक्तीत समर्पित आम्ही काणिक मोगाची काणिका संगीत भेटयतांची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिक ही आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या दैन्यानी वर्जिणी आमची कृपादी जियेवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेव कनवळ्या देवा आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या पडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वमती जर ही आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्वरातय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुल तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितमेर तुका वाकणता थाराण मेळयली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वासता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नांवे ताका जय मुसर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्मिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें पो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची तेच परींच्या वाण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी खराराचें हें रगत आतकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babarta sogot pergatoya Somi Gesù melo Somi Gesù melo Somi Gesù jivan zala Oh babarta sogot Ami pergatam Gesù noviane बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पेटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो
बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पर जळीत तुमकां मळपळ्यांक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आरमरे देवाच्या माये सांगाती सांजू सयत सोपती मागीर धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान शिकयल्ले मागणेंत आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसतो ग्रास आमकां दी आनी आमी चुकलेल्या आमकां तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत व्हरोन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे परवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या जेवणान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sara cansada, possai macar, dos
तेशिनी म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अथ्रेक सोम्या हांव सेवच्या तुका मासारतां सदां बसाय म्हाका दुसरे कितें चिनी म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशे हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गाताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार हरी घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाजता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मर्याची भादिवांका भगवान पुस्तकाचे सर्वे निवराम काम सर्व आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन